समेस्ताक म्हजो प्रणाम। म्हाका टायम मेळटना हांव ब्रेस्तारा दिसा नयनाक येवन आली, म्हळ्यार केदाळा म्हाका टायम मेळटा तेन्ना येवन आली। तशेंच हांव म्हणजे फाटले थोडे दिसांनी हांव मस्त बेजारार आसलें आनी फाटल्या दिसांनी मागीर हांवें चिंतून आसलें हे इन्फ्लुएंजाचे पुरा नयनाक हांवें येवंका एटेंड करता म्हणून। तशें हांव आज 8व्या दिसाचे नयनाक येवन पावलां। हांवें तशें सांगल्या वरी तुमकां मागतले आनी मेळटले म्हणल्या वरी तशें हांवें जायते म्हाजे नयना टायमार हांवें मस्त मागलें आनी तशें म्हाका बाळकाजीचो मस्त बेसांव दिल्ले आसा आनी फुडें बी म्हाका मस्त बेसांव दितलो आनी म्हाका धैर्य दितलो म्हटलें एक हे आसा। आनी तुमी आतां येवचे 14 आनी 15 तारखेर फेस्ताचे बाळकाजीचे टेंपलांत घेवन जाता तितले प्रमाणे तुमी पुरा येवन बाळकाजीचे बेसांव जोडका म्हणून जोडूंका। तशेंच तुमकां समेस्त बाळकाजीचे फेस्त हांव बरें मागता।